आतां स्ट्रॉंग रुमाक उजो लागलो म्हणटात. 2 फायर ब्रिगेडी फूल एम्प्टी जाल्यो, तांकां हाडच्यो पडल्यो मागीर फायर ब्रिगेडी. सो हो ल्हान उजो न्ही, पूण कोणाक भितर वचूंक दिना, कळपाक बाबा भितर सारकें जालां कितें. अरे भितर खंय स्ट्रॉंग रुमान फायर हायड्रंट ना, तुमच्यो वायरी सामके इतले लूज जाल्या की शॉर्ट सर्किटान सगळो उजो लागूंक शकता. आनी ही लोकशाहीची तर प्रोटेक्शन हो एक सरकार करूंक शकना आनी रिजायन जावपाक मरे. अरे हांगा भितर मतां आसा, ईव्हीएमान फुडले फ्युचर ऑफ लोकशाही आसा, फुडल्या 5 वर्सां कितें जाता तें भितर आसा. आनी तुमी प्रोटेक्शन करूंक शकना, तुमी संरक्षण करूंक शकना लोकशाहीचें, जाल्यार तुमी रिजायन जाया मरे. तुमी कांयच करूंक शकना मरे. तुमी कचऱ्याची घाण काडूंक शकना मरे सोंसड्या वयली. हांगा दिसता हो पळय सोंसडो, तुमी कांयच लायकीचेच ना. तुमी सोडून दिया, फक्त पयशे करपा खातीर इलेक्शन लडपा आयल्या. एडिशनल कलेक्टरान सांगला की उजो कसो लागलो काय म्हणटा जाल्यार शॉर्ट सर्किट. हय शॉर्ट सर्किट म्हणटा ते. अरे पूण शॉर्ट सर्किटान हें कितें हें फकाणां जालीं. आतां इतली 5 स्टार हॉटेल आसा, शॉर्ट सर्किटान उजो लागता. हांगा गव्हर्मेंट ऑफिसांत ताज्या ऑफिसाक केन्ना उजो लागला खंय जाल्यार हांगा मतां दवरता स्ट्रॉंग रूम. तूं प्रोटेक्शन आसपा जाय मरे फूल. लोकशाहीचे फ्युचर आहा मरे भितर. बरं आता हेजेर अजून काय आमकां आमी डिमांड करता की आमकां भितर वचून पळोवपाक दिवपा जाय. बाबा खरें जालां कितें. तुमी प्रेसाक भितर वचूंक दिना, आमकां भितर वचूंक दिना. तुमी पळयता हें सगळें बायस्ड आसा. आमकां भितर वचून दिवपा जाय, पळोवपाक बाबा हें कितें आहा भितर तें.